सेल दे दो और नहीं कोर्ट में जाओगे, इतना इतना परेशान होगा कि नहीं इतना सेल लिख के दे दो। मेरे को पहले बुलाया कि तुम लोग थाने में आओ, तो मैं नहीं आऊँगी, मेरी तबीयत खराब, मैं नहीं आऊँगा। क्या तुम्हारा घर किधर है? तो मैं के खारे बान क्या खुद का है? क्या हाँ खुद का घर है। तो वो बोल के आया घर पे, तो बोला सेन दे दो और नहीं तुम लोग कोर्ट में ऐसा सब परेशान प्रॉब्लम होगा। मैं क्या नहीं होगा प्रॉब्लम, सब कर लेंगे। कौन बोला ये पुलिस? हाँ वो पुलिस दो था आया था, उसका नंबर भी है मेरा। क्या बोलने के लिए बोला? यही सेल करने के लिए, साइन करने के लिए, हाँ करने के लिए था कि बोल सेंड कर दो, ऐसा बोलने के लिए आया। मडगांव पुलीस स्टेशनाचे की म्हाका कळ्ळें की एक कंप्लेंट फायल केला ते मायनर भुरग्याक पाकिस्तानाचे जिंदाबाद म्हणपाक जय करपाक लायता म्हणून। म्हाका सांगता भुरगो हा केदोसो ताका आतां हेणे पाकिस्तान जिंदाबाद जय करता काय इंडियाचे जय करता आनी कितें म्हणून तो भुरग्या कडेन उलोवंक सोदता हे सगळ्याचे मेंटली डिस्टर्ब करता तो, म्हणजे रिलिजियसली हेट्रेड रेडी करूंक सोदता। हाजे पयलीं खूब व्हिडिओ आयले आमी आतां एक ओवर जाता म्हणून सगळे भायर सरला आनी चड लोक येवपाचे आसलेले आयज येवंक ना कित्याक अजी बाबा सांगले की ना एफआयआर फायल जाले येयनाका कोण म्हणून थोडेशे येयला आमी पसून हांगा मडगांव सर आमी पयलींच्यान आयला। आनी सेकेंड कित्याक म्हणल्यार 21 तारखेर कंप्लेंट फायल केला आनी हेंच्यांनी काल रजिस्टर केला आनी ताजे पयलीं अक्यूज लॉयरा वांगडा येवन गेलो, म्हणजे पुलिसाक कांयच खबर ना की तो कोण तो येयलो एप्लायज कर म्हणल्यार ताका सगळो म्हणटालो पीआयन सांगला न्ही ताका की आमी ताका हाडटा आनी ताका एप्लायज करपाक लायता म्हणून। तो आयलो आतां सांगताले आयला आनी लॉयर आयलो तेजो म्हणून एफआयआराचें नांव कित्याक ना तेजें? एफआयआराचें नांव आसपाक जाय न्हू। आतां तो म्हणटा एज पर कंप्लेंट पसून ताणें एफआयआर फायल करूंक ना, सगळे मिसगायड करता। अशें जर पुलीस करपाक लागले, फ्री हँड दिवपाक लागले सगळ्यांक अशें हेट्रेड करपाक, जाल्यार आमचें गोंय खंय पावतलें? आणि पोलीस कित्याक जाय? पुलिसांनी कित्याक जाय? अशें जर क्रिमिनल साथ दिता पुलीस कित्याक जाय आमकां? आनी वयल्यान म्हणटा आमी एडिशनल एड करता, एडिशनल कित्याक? एफआयआराचो कित्याक? काल एफआयआर केला, 21 तारखेर कंप्लेंट दिला। अशें न्हू की सेम डे जर केला जाल्यार आमी एक्सेप्ट करपाचें। तुमी एफआयआर फायल करून तेजें नांव कित्याक एड करूना? म्हणजे तुमी ताका सपोर्ट करता। गॉड फादर दुसरो उरलो तो उरलो, पुलिसूय ताका सपोर्ट करता। मागीर लोकांनी खंय वचपाचें? कोणा कडेन जस्टीस मागपाचें? कित्याक? सरिता बांदेकर संस्था घडून हाडल्या, कित्याक गोंयांत आमचे मायनॉरिटी समाजाचेर असले कावज घडटात आनी कांय भाशेन एक गुंडाराज कशें हे आमच्या समाजाक सतायतात। तुमकां हे भुरग्याची खबर आसा, मायनर भुरग्याक कसो धरून एक प्लॅन करून एक समाजा मदें दुस्पट घालूंक तेमी तजवीज केली आनी कशे तरेन केली आनी कसो व्हायरल केलो। केस केली 21स्टार, पण तेमी आनी तो मनीस जो कोण व्हिडिओ केला व्हायरल केला तो तेणी हाडला, पूण एफआयआर केला नांव अननोन, हें आमकां मान कबूल ना आनी आमी मानून घेवचें ना। तेजें नांव थिंगा येवंक जाय एफआयआराचेर। ताका पळय सेक्शनां लायल्या ती एज पर द कंप्लेन ना। कंप्लेन वॉज दॅट हीज कम्युनल पीस एंड डिसहार्मनी डिस्टर्ब करूंक ही अशी आमची कंप्लेन आहा। ताका सेक्शन लागू जाता 152, 196 एंड 299 ही सेक्शनां ताका लागू जावंक जाय। गुंडाराज ताका जायतीं फॉर्मां आहा, दीस इज वन ऑफ इट्स फॉर्म। हे पुलीस आयज थिंगा ते मास्टर मायंड सोदता, कित्याक हे पुलीस ताका कवर करता। हेच भाशेन हे आतां एफआयआर हिंगा गुंडळ चलता, हे आमी मानून घेवचें ना। आमकां सारकी सेक्शनां लाय, ते एफआयआराचेर ते कोण आहा तेजें नांव व्हायरल केला ताचें न्हू, फोटो काडला ताचें नांव जाय आमकां। व्हिडिओ काडला ताचो, व्हिडिओ काडला ताचो ताणें घालूंक ना, फकत व्हायरल केला तो काडला। दीस इज अनएक्सेप्टेबल। वी विल गो एंड टेक दिस केस टू हायर लेवल। तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की हो इशू कित्याक लागून इतले जाता। एक ल्हान भुरग्याक 12 वर्सांचे भुरग्याक एक मनशान व्हिडिओ काडून व्हायरल केला की पाकिस्तान की जय म्हणपाक लायले ताका आनी ते प्रोवोक करता तो, शिकयलो ताका 12 वर्सांचो भुरगो। ओके, कंप्लेंट फायल केल्ली ऑन 21 फॅमिलीन, 21 तारखेर कंप्लेंट फायल केल्ली पुलीस स्टेशनाचेर। 21 तारीख जाली, 22 तारीख जाली, 23 जाली, 24 जाली, म्हणजे 26 तारखेर एफआयआर रजिस्टर्ड जाता। राती कालची राती एफआयआर रजिस्टर्ड जाता। आतां आमी इन बिटवीन जेन्ना आमकां कळ्ळें अशें आमी फॉलोअप करपाक लागले। पीआय फुडल्यान मेळ्ळे आमगे पीआय आमचो सुरेश सावंत, तो म्हणपाक लागलो तो मनीस हाडलो सीसीटीव्ही फुटेजीचेर त्या मनशाक हाडलो, आपल्यान उलयलो, एसपी फुडल्यान वयलो आनी ताका धाडलो। सो हांवें ताका विचारलें हाडलो धाडलो वॉट इज दीस? फेस्ता येयल्लो, फेरयान येयल्लो? अरे पार्टीन पळय कंप्लेंट केल्ली आहा तांकां दाखोवपाक जालो मनीस कोण तो न्हू? हांवें म्हणलें ताका फुटेज दाखय। ना फुटेज दाखोवपाक जायना। तो क्वेश्चनिंग मायनर तो
मायनरार काढलो व्हिडिओ व्हायरल केलो वो फोटो व्हिडिओ केलो तो मायनर बरें तेजें नांव कितें नांव सांगना तेणें सांगलें आमकां आनी जाल्यार इज फ्रॉम वेर फातोरप्या म्हणपा लागलो जेन्ना तुमकां सगळें खबर आहा तो मनीस येवन गेलो जाल्यार हाव काम FIR अननोन पर्सनाचेर रजिस्टर्ड जाता आतां PI कितें म्हणटा आमी FIR रजिस्टर्ड हुई तेजेर केला कोण व्हिडिओ कोण व्हायरल केलो तो अरे एक्यूज मेळ्ळो तुमकां व्हायरल तो मागीर जाला हां एक्यूज मेळ्ळो न्हू एक्यूज मेळ्ळा येवन गेलो पुलिसांचेर कोण तो पुलिसां गेलो सोयरो पुलिसां गेलो जावंय तो अरे हे व्हडले सारके झगडी पेटपाक रे मडगांवान भितर दाम बाबान राखली मरे आमकां हां हे झगडी पेटोवपाक येयल्ले मरे हां तूं पाकिस्तान की जय म्हणपाक येता आनी इंडियन पाकिस्तान मॅच खेळटाय मरे थिंगा हां अरे पुलिसांचे आमी कशें करून विश्वास दवरताले एक सायड तूं पाकिस्तानाक टार्गेट करता एक सायड पाकिस्तानाक मॅच खेळयता हां पुलिसांचे आम हे एक्चुली पुलिसान करपा आहले दुसरें आतां कितें जालां ते मद्रासाचेर उलयता तेंगे एकलो लिडर आहा तो काल कोण यान उलयला तेंचे मद्रासा चलता मद्रासाचेर चलता दॅट मिन्स ही इज ट्रायंग टू से दॅट लिडर नांव घेवपाक सोदना नांव घेतलें ताका पब्लिसिटी मेळटली आमकां फुकट कोणा पब्लिसिटी दिवपाक गरज ना ही इज ट्रायंग टू से दॅट CID डिपार्टमेंट इज अ फेलियर तांकां खबर ना मद्रासा कितें चलता गोंयांत कितें चलता तें आनी तो होम मिनिस्टर म्हणटा सावथा होम मिनिस्टर तो उलयता मद्रासाचे पोलान इश्यू डायवर्ट करता कोणी काडलो तोय सारको आहा आनी उलयलो तोय सारका हुंयचे मेजेचे सारका अरे मायनर भुरग्यांक तुमी यूज कित्याक करताय रे मायनर भुरग्यांक श्राप लागतो तुमच्या मायनर भुरग्याले आनी पुलीस आतां इश्यू डायवर्ट करताय मरे हां FIR रजिस्टर्ड 26 तारखेर तो मनीस येवन गेलो मरे पळय तो मनीस आमकां येवन मुखार हें करपाक नाका आमी शांतीचे लोक सारके इतले दीस आमी येयल्या बरोशी फॉलोअप केला शांती वयला आमकां मडगांवान आमकां गोंयांत भितर आमकां झगडी नाका झगडी जाय त्या मनशांनी ही झगडी पेटोवपाचे प्रयत्न केला तांकां मुखार हाडपाकूच जाय तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर